बोर्ड लावून गली में शोर है बीजेपी सरकार चोर है, गली गली में शोर है बीजेपी सरकार चोर है, गली गली में शोर है बीजेपी सरकार चोर है। आमचे जॉब आमका जाय, आमचे जॉब आमका जाय, आमचे जॉब आमका जाय। विकू नका रे विकू नका, आमचे जॉब विकू नका, विकू नका रे विकू नका, आमचे जॉब विकू नका, विकू नका रे विकू नका, आमचे जॉब विकू नका। एक फोटो परत पुढे आज आमकां खबर कळ्ळी की एक भ्रष्ट जनता पार्टीचो कार्यकर्ता ह्या कॉलेजीच्या कॉम्प्लेक्सान नोकऱ्यो विकपा खातीर स्टॉल घाला म्हणून बेगीनच्या बेगीन आम आदमी पक्षाचे यूथ विंग हांगा आयले आनी ताजो हो धंदो बंद केला। तुम्ही सगळे जाणा आज कितले जॉब्स विकिल्ले वता। सबन बीजेपीचे सिस्टम जे आसा फ्रॉम कार्यकर्ता टील द टॉप मोस्ट लिडर सगळे ह्या स्कॅमान गुंतिल्ले आसा। कितले तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, कितले नॅशनल लिडर हाडले आणि कितले एक्सप्लेन करपाक प्रयत्न केलो। आम आदमी पक्ष ओगी रावचे ना, तुमचो हो धंदो बंद करूनच रावतले, कित्याक हो गोंयच्या तरणाट्यांचो फुडाराचो प्रश्न, हो गोंयच्या फुडाराचो प्रश्न आणि आमी गोंय आणि गोंयच्या तरणाट्याचो फुडार वाट लावपाक दिवचे ना। हातून तुम्ही पळयले आम आदमी पक्षान नॅशनल लेवल पर्यंत हो मुद्दो व्हेलो आणि हो मुद्दो आमी तेन्ना पर्यंत बंद जावपाक दिवचे ना जो पर्यंत आमचे दोन मागणी हो सरकार मान्य करिना। पहिली मागणी म्हणजे वी डिमांड अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी इनटू दिस स्कॅम। हो स्कॅम आमी पळयला गोंयभर जाला आणि भ्रष्ट जनता पार्टीचे सगळे लोक लीडर जावं कार्यकर्ता जावं कोणीय जावं हातून सगळे इन्वॉल्व जाल्ले आसा। सो जेन्ना पर्यंत ज्युडिशियल इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जायना हातून तो पर्यंत खरो ह्या स्कॅमाचो एक्सटेंड करचो ना, कित्याक जांकां अरेस्ट केला, ज्या लोकांनी कंप्लेंट केल्या, दोज आर स्मॉल फ्राय। वी हॅव टू कॅच द बिग फिश। द बिग फिश आर स्टील रोमिंग स्कॉट फ्री। गोवा पुलिसान स्वतः म्हटला की वो स्कॅम 2014च्यान आजपर्यंत चलिल्लो आसा। 2014च्यान आजपर्यंत कोणाचो सरकार आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। आणि गव्हर्नमेंटाच्या हेल्पाच्या शिवाय गव्हर्नमेंट जॉबाचो स्कॅम 10 वर्सां कोणूच चलोवंक शकचो ना। इट इज इम्पॉसिबल। आणि त्या खातीर आमचो पयलो डिमांड आसा की दे शूड बी अ इंडिपेंडंट ज्युडिशियल इन्क्वायरी इनटू दिस स्कॅम। आणि आमचो दुसरो जो मेन मुद्दो आसा तो म्हटल्यार ऑल विसल ब्लोअर्स शुड बी गिवन प्रोटेक्शन। जे लोक कंप्लेंट करपाची धाडस करता तशेंच जांच्या अगेन्स्ट जे मिडलमॅन आसा आणि मिडल विमेन आसा तांच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट करता, तांणी जर एक्चुअली कोणाक गव्हर्नमेंटान पैसे मेळटा, हे जे पैसे घेतात जॉबा खातीर, हे खंयच्या मिनिस्टराक, खंयच्या आमदाराक, खंयच्या गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिशियलाक हे पैसे पावता, हे जर ताणें सांगपाची धाडस केली, we demand that they should not be prosecuted and they should be protected under the whistleblower protection act. जोपर्यंत हे प्रोटेक्शन मेळना कोणूच खरें सांगचो ना, कित्याक तांचेर एक्शन जातलो। आणि आज तोच प्रयत्न चल्ला। चीफ मिनिस्टर स्वता धमकी दिता, ताजे मंत्री स्वता धमकी दिता की जो कोण हातून पकडिल्लो वता ताज्यो प्रॉपर्टी जप्त जातल्यो, जो कोण कंप्लेन करपाचे धाडस करता ताजेरूय एक्शन जातले, असले स्टेटमेंट करून ह्या लोकांक भिवयल्ले वता। सो आमचे दोन डिमांड आसा आणि दोन डिमांड आमचे मान्य जाय म्हणसर आमी हो प्रोटेस्ट आणि हो कॅम्पेन चालूच दवरतले। हांव मागता आमचे यूथ विंग लिडर जांणी आज इतल्या बेगीन एमर्जन्सी एक्शन घेवन
ह्या भ्रष्ट जनता पार्टीच्या चोराक धरिल्लो आसा तांणी 2 उतरां सांगली. नमस्कार. आयज जेन्ना आमकां न्यूज पावली की ह्या भ्रष्ट जनता पार्टीचो ज्या एक कार्यकर्तो हांगा जॉब विकपाक बसला, आमी ताबडतोब युथ विंग आम आदमी पार्टी गोवा ताबडतोब हांगा आयले, धाड घातलो आनी ह्या भ्रष्ट जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या चोराक आयज आमी हाका धरला. ही व्हडली लज भारतीय जनता पार्टीक, जो इतलो सुंदरशें गोंय जे गोंयाक आमी लोक वळखताले, आयज चोरांचो गांव म्हणून वळखपाक लागले आसा, स्कॅमांचो गांव म्हणून वळखपाक लागले आसा. ही हांगाच न्ही, ही देशभर न्ही, पण ही आख्खे जगभर ही न्यूज पावली आसा. ही दॅट जॉब फॉर स्कॅम फॉर जॉब प्लस लँड स्कॅम, हे सगळे स्कॅम आयज हेच्या खातीर गोंय आयज वळखपाक लागले आसा. आमी थोडे म्हयन्या पयलीं आमचो एक्स गव्हर्नर बाब सत्यपाल मलीक हेणे एक स्टेटमेंट दिल्लो, जे खंय आमचे चीफ मिनिस्टर आनी तेजी बायल हे पयशे मागता आनी पयशे घेता म्हूण हो आरोप केल्लो. तेज्या नंतर आरोपाचेर जेन्ना हेणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक जेन्ना ही कंप्लेन केली, तेका खंय काडलो आनी गोंयान एक्शन घेवपाचें सोडून तेकाच ट्रान्सफर मारलो. हो तेणे क्लियर कट स्टेटमेंट दिल्लो आसा प्रेसाक. स्टेटमेंट दितकीर काल पळोवंक गेल्यार भारतीय जनता पार्टी प्रेस घेता आनी सांगता की तोच सत्यपाल मलीक फोटींग म्हणून, जो खंय सत्यपाल मलीक तेंचोच भारतीय जनता पार्टीचोच मेंबर आशिल्लो आनी तेंचोच कार्यकर्ता आशिल्लो, तेकाच तुमी आयज फोटींग म्हणटा. हेजे म्हणल्यार कळून येता की तुमकां आपल्या कार्यकर्त्याचेर विश्वास ना, तुमी आपल्या कार्यकर्त्यांकच फोटींग म्हणटा काय, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. आयज हो जो अन्याय चालू आसा युथांचेर, हो अन्याय आमी आनी सोसूंक दिवचे ना. एज पार्ट ऑफ गोवा आम आदमी पार्टी युथ विंग हो आनी अन्याय एकूय युथाचेर असो अन्याय जावंक दिवचो ना. हेजे पयलीं बी हाल्लीच आमी आनी एक प्रेस बायट दिल्लो, जे खंय भारतीय जनता पार्टीचो एक लिडर कुडतोरेचो, तेणे एक ऑडिओ आमी व्हायरल केल्लो की तेणे 25 लाख रुपया घेतला म्हणून. तेजेर अजूनय आमकां रिप्लाय आयल्लो ना आनी आमी मागता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हॉनरेबल CM ऑफ गोवा तेणे तेजेर एक्शन घेवची आनी खरोच कोण मूळ आसा तेका एक्सपोज करचो आनी लोकांक दाखोवंक दिचे तुमी खरेंच चोर म्हणून. नाल्यार तेणे सांगचें की आमी चोरुना म्हणून आनी खंयचे जितले कोणाक अरेस्ट केला तितले. तुमचो सलमान खान वायस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी युथ विंग. हे जे जॉब स्कॅम जे आसा, कितकेशेच ऑपोजिशना आम आदमी पार्टीन सगळ्यात पयलीं पावल घातली, तेजे उपरांत दुसरे जे प्रतिपक्ष आसा तेंच्यांनी सुद्धा पावल घेवन फुडें सरला. पूण तुमी पळयता की सरकार जे आसा तोंडान साखर घालून बंद करून तोंड बसलेली आसा. तेंचे जे प्रवक्ते आसा ते आमकां सांगतात की अशें जर कितें जालें तर आमी एकदम बरी कंप्लेंट आनी इन्क्वायरी करता. अरे करा, तेकाच रावला आमी, तुमी कित्याक करिना? आनी कोणी पुलीस डिपार्टमेंटचो येवन आमकां सांगपाचो न्हू की आमी हे करूंक ना. तो रिलेटेड आसा तुमचेच डिपार्टमेंटचो, स्कॅम जो आसा तो तुमच्या डिपार्टमेंटचो. आनी दुसरी गोष्ट आसा ते, अरे हे सरकार जेन्ना लोकांचे भले खातीर आमी निवडून हाडटा, तेंचे काम आसा की आमच्या भुरग्यांक बरो फुडाकार दिवचो, तर ते करतात कितें? आवय बापाचे घामा कश्टाचे पैसे, कोण शेत विकता, कोण आपलो घर विकता, कोण आपले जायदाद विकता आनी हाडून ते पैसे तुमकां ह्या उमेदीन दिता, ह्या विश्वासाचेर की बाबा आपल्या भुरग्याक फाल्यां जॉब मेळटलो, तेजो फ्युचर सेक्युअर जातलो. जॉबा खातीर आनी कामा खातीर गोंयांत तर तुमी कांयच तशी प्रकल्प करूंकूच ना आनी तुमी करचे सुद्धा ना. पूण तेजे उपरांत जेन्ना आमच्या सरकाराचेच लोक जॉब दिवपाच्या नांवार लोकांक ठगतात, कळ्ळें ना, तर हे आमकां एक्सेप्ट ना. आनी गोंयांत आमचे जितके गोंयकार आसात, जितके लोक आसात, तांकां हांव ठामपणेन सांगपाक सोदता की ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसा, तुमचे वांगडा ठामपणेन रावलेली आसा आनी ज्या मेरेन इन्क्वायरी जायना त्या मेरेन हो आवाज बंद जावचो ना. आमचो जॉब आमकां जाय, आमचे जॉब आमकां जाय. माझे नाव नेस्टीव कुटिनो. आज म्हाका सांगपाक एक लज दिसता, एज अ फ्रस्ट्रेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ म्हूण हांव आज मुखार सरलेलो आसा. कित्याक आमच्यो जायत्यो आवय बापूय आमकां पयले सांगताले, बाबा बरो शिकल्यार बरें काम मेळटलें, काम मेळ्ळ्यार तुका एक बरो जॉब मेळटलो म्हूण. पूण आज आमकां शिकोनय कांय फायदो ना. आसपाक जाय म्हणल्यार बोडसाक पयशे लाख आसपाक जाय, शिकोनय आमकां कांय फायदो ना. आनी शिकली जाल्यार जॉब घेवपाक वयतलो जाल्यार लाख दिल्यार हे आज आमकां गव्हर्मेंट जॉब फॉर सेल.
अशें करून आमचे डिफरंट एजंट फ्रॉम डिफरंट डिपार्टमेंट्स आर रेडी टू सेल देअर जॉब्स. आज आमी कितें करपाचें? एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ आमच्यो आवय बापूय भांगारान रिणान दवरून लोकांक शिकूंक धाडटात, पूण तेच भांगार आतां सोडपाक वयतले जाल्यार इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट आमच्यांनी हें जायना. सो गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय की आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ वॉट इज द रोल ऑफ देअर्स फॉर द फ्युचर. आमी भिकेक बसपाचे या आमी आमचे न्यू ओन बिझनस स्टार्ट करपाचे? गव्हर्मेंट सांगता हांव कांयच करना म्हणून, पूण गव्हर्मेंटाचो मनीस कित्याक येवन अशें करून उलयना की हांवूच इनवॉल्व आहा, आमकांच पयशे दिया आनी हांवूच तुमकां जॉब दिता म्हणून. आज आमकां डिफरंट गांवांत गेले जाल्यार म्हगेले फ्रेंड म्हाका सांगताय तूं कित्याक जॉब घेयना काय गव्हर्मेंट जॉब. गव्हर्मेंट जॉबाक वयता जाल्यार आमचें कित्याक कांय ना, पयशे ना. आमी आख्खोच यूथ गोंयचो यूथ एक भिकेक पडले, रीण लोन लेगून काडून वयता जाल्यार आमच्या गोंयच्या युथाक बिझनस स्टार्ट करता जाल्यार लेगून थिंगा फिक्सिंग आसता, तेमकां 2% 3% कमिशन दिवपाक जाय. आनी तेच हेका लागून हांव मागता असले कोणी चोर तरी येता पयशे युथांनी मुखार येवपाक जाय आनी हेल्प करपाक जाय. अशें तरी करीत रावले न्हू आमचे गोंयकारपण सगळे काबार. सो हांव म्हणटा असले चोरांक, हे चोर पडे आसाय पयशे घेवन आसा, हे चोरांक धरपाक जाय. युथांनी जागृत भायर सरपाक जाय. आमचे आम आदमी पार्टीचे जायते लोक आसात हू आर देअर टू हेल्प यू ऑल. इफ यू ऑल आर विलिंग टू सपोर्ट अस वी आर देअर फॉर यू ऑल. इट्स आवर विश. ओके, थँक्यू. आमचे जॉब आमकां जाय, आमचे जॉब आमकां जाय. विकू नका रे, विकू नका. आमचे जॉब विकू नका. सगळ्यांनी सगळे उलयले, पण एक 2-3 मुद्दे माणूशे दिसता ते स्कॅमा बद्दल. आज तुम्ही पळयतात आज इतले स्कॅम ना की जॉबाक, इवन तूं एड्युकेशन सुद्धा करतलो जाल्यार विदाउट टोकरी नोकरी नाच आणि जॉबूय हे आमची शिक्षणूय ना अशें जाल्लें आसा. लास्ट 2-3 डेज पयलीं आमी दिल्लीन विजीट केले. दिल्लीन ती स्कुलां पळयली, दिल्लीचे एज्युकेशन पळयलें, दिल्लीचे जे दिल्लीन जॉब क्रिएट केला ते पळयले. अशें पळोवन येता की गोंय हे आमचे इल्लेशे माणूकले गोंय येदे व्हडल्या दिल्लीन जर जावं शकता जाल्यार आमच्या गोंयान कित्याक जावं शकना हो खंय तरी प्रश्न पडलो. आनी प्रश्न पडले आसतना हे जर असल्यो बॅगा घेवन जॉब दिता 2014च्या मेरेन ते आतां पर्यंत जाल्यार हे युथांक जे शिकता आयज हेंचे शिकोवन युथांचो फायदो कितें? जर पयशेच दिवन जॉब घेवपाक जाय जाल्यार मेथड इजी आसा, शिकपाची गरज ना. पयशे दी, जे शिक्षणाक पयशे घालता ते पयशे दवर आनी जॉबाक दी, जॉब मेळटलो. हे अशें जावन पडला. पण शिक्षण इम्पॉर्टंट आसा की जॉब इम्पॉर्टंट आसा? आयच्या संवसारांत शिक्षणूय इम्पॉर्टंट आसा तसो जॉबूय इम्पॉर्टंट आसा. आनी आज काल हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स पळयली, तांचो बीजेपीचो एक पदाधिकारी म्हणटा की जॉबाचे स्कॅम जावकूच ना. आनी तो म्हणटा की माननीय आमचो पयलींचो जो गव्हर्नर आसलो तो म्हणटा तो फटींग उलयता. येदो व्हडलो मनीस जर तो फटींग उलयता जायत जाल्यार तुमी तेका हांगाच्यान ट्रान्सफर हिमालया कित्याक केलो? कित्याक तेका गव्हर्नर आसतना गव्हर्नराच्या पोस्टा वयलो काडलो? हे तुमी बीजेपीच्या लोकांनी आनी नरेंद्र मोदीन सांगपाक जाय. तो जर इतलोच फटींग आशिल्लो जाल्यार तुमकां पयलीं कळनासलें. पण हांव त्या मनशाक जे आमचे हॉनरेबल आदलो गव्हर्नर तेका सॅल्यूट करता. तेणी भियान आसतना आयज हो जॉबाचो स्कॅम वयर हाडलो. तशेंच गोंयचे पुलीस म्हणटा आनी हे म्हणटा की तुमी आसा जाल्यार प्रूव्ह करून दाखयात. अरे प्रूव्ह कशें करतले? मशिनरी सगळी तुमचे कडेन आसा, मशिनरी सगळी तुमचे कडेन आसा, प्रूव्ह जावपाकूच शकना. कशें करतले तुमी प्रूव्ह? जे कोण उलयतात तांकां तुमी चेपता. आमी एक हे आसा ती नायक पिक्चरांतले 1 दिसाचो सीएम. आमचे पार्टेक फकत 10 दिसाचो सीएम दियात. कितले स्कॅम भायर काडटा ते पळयात. फक्त 10 डेज जाता तुमचे कडेन सांगात. 10 दिसाचो सीएम दियात आमकां. तुमचे जॉबाचो स्कॅम न्हू, जे स्कॅम आयज ह्या युथांकडे तुमी करता पळय, ह्या युथांच्या लायफा कडेन खेळटा पळय, हे सगळे कितें भायर येतले. पण हांव ह्या जनतेकडे गोंयच्या तशें त्या माणूकल्या भुरग्या कडेन जे आयज स्कुलान वता शिकता तांचे कडेन एकूच मागता, चितात फ्युचर चितात आनी फुडें स्टेप घालात. कोण सांगता म्हणून आयकूं नाका. आयज तुमी स्टेबल आसात. पयलीं कशें जाताले, अरे बाबा हेकाच वोट मारपाक जा, भुरगे कितें करताले, वोट मारताले वचून तेकाच म्हणून. पण आयज भुरगे शिकलेले आसा. आयज ते आवय बापायक सांगपाची तेंच्यांनी गरज आसा, हे तुमी करता पळय हे रॉंग.
आमकां जॉब मेळना, आमचे जॉब विकले गेले वता म्हणून आयज चितात आनी फुडें स्टेप घेवन बऱ्या पार्टीक बऱ्या मनशाक आयज तुमी खंय तरी निवडून हाडपाची गरज आसा. हांव इतलेंच सांगता, जॉबाचो स्कॅम थांबयात. आनी जे कोण एक्यूज आसा, कित्याक एक म्हण आसा ती आमो एक झाड आसा न्हू तेजी खानी तोडली म्हणून जायना. जेन्ना त्रास जाता पळय त्या झाडाचे एका घराक जाल्यार ते परमिशन हाडून कापले गेले वता कित्याक आपल्या घरार पडटा म्हणून. पण जेन्ना तुमी खानयो तोडटा आनी तांकां भितर घालता, पूण ते मुळान मारतलो कोण? ते मुळान मारपाक शिकात. आनी जो कोण ह्या स्कॅमान आसा ताका धरून दियात आनी तेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. हॉनरेबल आमच्या पीएमा कडेन बाबा नरेंद्र मोदी कडेन मागता, हे कितें स्कॅम जाला ते तुजे कडेन वयरूय पावला आसतले. आनी आमच्या होम मिनिस्टर जो सेंट्रलाचो अमित शाह ताजे कडेन मागता, हेजेर तूं तरी फुडें सर आनी हे कोण करप्ट आहा तांकां तूं कितें ती शिक्षा दी. पण आमी एज अ यूथ, एज अ आम आदमी पार्टी, हे जॉब स्कॅम जे जाला ताका आमी विरोध करतले आनी हेच्या युथांक जो मेरेन जस्टीस मेळना तो मेरेन आमी हे अशेंच चालू दवरतले. देव बरें करूं.